की करप्शनचो आणि इंदिरा गांधी वगैरे यांच्या कडेन कंप्लेंट्स वयताले पण ते सांबाळून घेताले आनी मागीर मेजॉरिटी म्हाजे कडेन आसल्या कारणान म्हणजे हांव केन्ना त्याची इन्फ्लुएन्स करनासलो म्हणून लोकां वांगडा काम करप तांकां अशें हें दिवप ना एक निमित्त की हेका उडोवपाक म्हणजे कितें तरी आरोप करपाक आनी हळू हळू मनीस मागीर संयम पाळीत वयता आनी ते संयम फायदेशीर थारता केन्ना केन्ना आनी मागीर केन्ना एकदां म्हाका स्पिकरय केला तेन्नाय मागीर तेजो फायदो जालो सगळ्यांचें आयकोन घेवपाक आनी निर्णय दिवपाक अशे 2-3 सर म्हाका सांगा कांय वेळा तुमी एक निर्णय घेताले बाय कन्विक्शन म्हणटात ताका तुमकां पटिल्लो निर्णय आनी हो जावंक जाय अशें तुमकां दिसतालें पूण राजकारणांतली प्रेशर्स आसतात तुमकां तें करूंक मेळनाशिल्लें किंवा मेळ्ळें ना ताजो कितलो ताप जाता मनीस म्हणून की आय वॉन्ट टू डू दीस बट आय कॅनॉट डू दीस ना बरेचश्यो गजाली लोक उपयोगी असतात लोकांक लक्षांत येयना आनी अशें जाता की आपणाक करूंक जाय पूण तें करूंक गावना आनी तेजे भितरसून मार्ग काडचे पडटात राजकारणांतसून तशें लोकांक कन्विन्स करूंक जाय लोकां मेरेन वचूंक जाय सामान्य मनशा कडेन वचूंक जाय बरेचशे कायदे करतना सुद्दां अशे त्रास जातात आतां करप्शन चलता काही लोक आमचे कितें चिरीमिरी करतात अशें दिसता आमकां तर तेचेर कायदे आमी केले समजलें खुबदां अशें त्रास जायत की कायदे करतना मदींच सांगना ना ते आमकां फुडें करचें पडटलें आतां अमकें सिलेक्ट कमिटीक धाडा अमके कडेन धाडा अशे अनेक कायदे आमी लोक आयुक्त कायदो येयलो आमच्या गोंयांत आमी केलो पूण तो बरेच दीस ठेवचो पडलो मागीर सगळ्यांचो पाठिंबो गावलो आमकां 2007 आमी तो लोक आयुक्त कायदो केलो आनी सोनिया गांधीन सुद्दां तें अनावन्स केल्लें इलेक्शनच्या वक्ताक की इवन चीफ मिनिस्टर इज अंडर दीस लॉ म्हणून तशेंच तेच्या पयलीं आमी एक कायदो प्रिव्हेन्शन ऑफ पब्लीक मीन्स करप्शन एक्ट पूण ते आमी गोंया पुरतो केल्लो अशे कायदे करतना त्रास जातात त्या भायर बाकीचे सगळे कायदे आज रिजनल प्लॅन आमच्या गोंयांत अजून सद्या अजून तेचे हें जावंक ना पयले 2 रिजनल प्लॅन आमी केले 2001 मेरेन आनी लोकांचे ताका लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन केले पूण आज लॉबीज खूब जाल्या तेन्ना तितके लोकांक समजूंक नासलें आतां लॉबीज खूब जाल्या आनी ताका लागून मातसो त्रास जाता हांव जाणा आसा 2 आतां मिनिस्टर जावन गेले हांवें पळयले तांकां पयलींच्याकय त्रास जावन इम्प्लिमेंट करतना त्रास जालो आतांय इम्प्लिमेंट करपाचो आसा जाता इतलें बेगीन जाल्यार बरें अशे कायदे थोडे संयम पाळून लोकांक केन्ना केन्ना सगळ्यांक तुमी सॅटिस्फाय करूंक शकना थोडे दुखावतात पूण निर्णय घेवचे पडटात ह्या सगळ्याचो सर तुमच्या वैयक्तीक जिवनाचेर म्हणजे फॅमिली लायफाचेर परिणाम जाताच जायना म्हणून म्हजी तयारी ना आयकुपाची ना जायना म्हणून तो कमीत कमी कसो जावचो हें कशें तुमी सांबाळटले म्हणजे कितें आसा कितें जालें तकलीत त्रास जालो जाल्यार घरा येवन तापातापी जाताच न्ही इट्स बट नॅचरल तर तें कशें सांबाळटाले तुमी ना म्हाजी बायल सुद्दां तिचे भाव बिव सगळे राजकारणान आसा तो मिनिस्टर आसलो खासदार आसलो परत फायनान्स मिनिस्टर कर्नाटकाचो आसलो बरें काम करपी
आनी ती त्या हेतूर वाडलेली न्हू, तिचोय म्हाका सहाय्य खूब जालें ह्या हितूर. हय, ती सांबाळून घे. म्हणजे तापताले तुमी येवन? तापानासलो, इरिटेशन जातालें? जातालें, इरिटेशन जातालें वगैरे वगैरे. म्हणजे पूण आमी दोगांय ते डिस्कस करून, म्हणजे मनान कांय दवरिनासल्यो आमी. अच्छा अच्छा अच्छा. सर, एक तुम्ही एक अनुभवी आणि ज्येष्ठ राजकारणी गोंयांतले. प्रत्येक राजकारण हो कांय वेवसाय न्ही, किंवा राजकारण हो धंदोय न्ही, ताका कितलेंय म्हण तरी. पूण आतां हळू ते एक म्हणजे बऱ्या पैकी प्रोफेशन तयार जावंक लागलां. तुमकां आतां तयार जाल्ले मनीस राजकारणांत येवंक लागल्यात. प्रोफेशनल एथिक्स म्हणून आसता प्रत्येक हाची, तशी पॉलिटिकल एथिक्स म्हणून कितें, एक म्हणजे तशें कितें आसता काय कितें, आनी आसल्यार तें गोंयांत चलता काय कितें, तुमचें कितें मत? पॉलिटिकल एथिक्स जाय. गोंय हें ल्हान राज्य आनी बारीक सारीक गोश्टींचेर आपूण लक्ष दितात. थोड्या गोश्टींचेर लक्ष दिवंकूच जाय, खंय डिस्प्यूट्स आसले, कितें आसल्यार. परंतु तेच्या हितूर सार्वजनीक हित कितें आसा तेंय आपूण पळोवंक जाय. बारीक सारीक गोश्टीचेर आमी जेन्ना लक्ष दिता तेन्ना सार्वजनीक हिताच्यो गोश्टी जावंक जाय. आनी नुस्तें आपल्या पुरतें, आपल्या मतदारसंघा पुरतें, किंवा आजकाल जेका वोट बँक पॉलिटिक्स म्हणटात, तें जावंक जायना. वोट बँक पॉलिटिक्स खूब जाता, तें जावंक जायना. आनी तें जर आपूण केलें जाल्यार बऱ्याचशा लोकांचेर अन्याय जाता. वोट बँक्स कित्याक ते जास्ती दीस टिकूं शकना. मागीर ताका लागून मागीर कोर्ट कचेऱ्यो जातात आनी हें जाता. गोंय विधानसभेक सर 50 वर्सां जालीं, सुवर्ण महोत्सव साजरो जालो. ताजे खातीर एक कला अकादमीन फंक्शन जाल्लें. थंय तुमी उलयतना अशें म्हणिल्लें की लेजिस्लेचर म्हणजे आमदारांची एक थंय जें डिस्कशन जाता, भासाभास जाता, त्या डिस्कशनाची एक वैचारीक पातळी आसूं जाय, किंवा एक मॅच्युरिटी आसूं जाय ताका, आनी ती कमी कमी जायत चल्ल्या अशें तुमी थंय म्हणिल्लें. की आपल्याक आय एम नॉट व्हेरी हॅप्पी. चर्चा जाली म्हूण जायना, पूण तेचो पासून कितें फायदो जावं शकतलो हेचेर आमी विचार करचो पडटलो. आमकां बरेचशे प्रश्न येतात, उद्भवतात, पूण थंय नुस्ती आरडाओरड, आरोप एकामेकाचेर अशें करूंक म्हाका बरें दिसना. सदांच म्हटलें वयता की तूं विरोधी पक्षान आसा पूण तूं विरोधी पक्षा सारको उलयना. आरडाओरड करप, भायर सरप, नाजाल्यार जी स्पिकराची जे हें पोडियम आसा थंय रावन वचप, तसलें हांव करिना, केन्ना करून येवंकूच ना पयलीं सुद्दां. आनी हांवें स्पिकरय आसलो, त्यामुळे म्हाका इंग्लंडाक जे मदर पार्लमेंट म्हणटात तेजे पासून हांवें पार्लमेंटरी सिस्टम घेतलें. थंय आमकां तशें दिसना केन्नाच. विरोधी पक्षाचोय आवाज आयकोन घेतात आनी राजकीय पक्ष भितर जास्त समांतर. आज म्हाका आनंद जाता की भारतान हे दोन व्हडले पक्ष आसा आनी मदीं आप पक्ष येयला. आप पक्षाक लागून खूब बदल जातले. ते राजकारण सगळें बदलचें पडटलें. आज प्रत्येका कडेन मोबायल आसा, गरिबा कडेन मोबायल आसा आनी डिश एंटेना आसा. खंय कितें घडटा, खंय कितें जालें जगाच्या पातळीचेर सबंद मनशाक समजता. वी आर लिवींग इन इन्फॉर्मेटीव सोसायटी. सोसायटी बरीच म्हणजे इतकें इन्फॉर्मेशन लोकां कडेन आसता तेन्ना आमकां निर्णय जे घेतात ते लोकोपयोगी निर्णय घेता वा ना ते सहज चर्चा जावं शकता लोकां मदीं. आनी कोण कितें करता, कोण आपल्या गव्हर्नन्सान खंय चुकता हें लोकांक समजता. तेन्ना
म्हाका जाल्यार दिसता हेच्या फुडें राजकारणांत खूब बदल जातलो. हय. आनी शिस्त जायच. खंयचीच पार्टी शिस्ती शिवाय फुडें वचूं शकना. आनी खंयचोच देश किंवा खंयचोय ग्रूप, खंयचीय स्टेट प्रगतीच्या मार्गार जर वयतली जाल्यार आमी सगळ्यांक वांगडा घेवन वचचें पडटा. गोवा आमी ट्रान्सपेरन्सी आसूंक जाय आमच्या हितून निर्णयांचेर. आनी केन्ना केन्ना काही वोट बँक्स पॉलिटिक्स जे आसात ते आमकां ठाम निर्णय घेवचे पडटले. मी एक सादारण एक उदाहरण दिता. कोंकण रेल्वेक आमी विरोध केल्लो बऱ्याचशा लोकांनी गोंयांत. आज कोंकण रेल्वे आमीच बसून वयता न्हू मुंबय. आज गोंयांत महामार्ग जाय, एक दोन तरी जाय. गोंयचें राज्य ल्हान. नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट 6 lanes अशें. हांवें आमच्या मुख्यमंत्र्याकय सांगलें की आय विल गिव यू फूल बॅकींग, डू इट आमचे कडसून. परंतु काही लोकांक अशें दिसता की तें जावं न्हय. वेस्टेड इंट्रस्ट आसतात, वेगवेगळ्या तरेचे वेस्टेड इंट्रस्ट आसतात. अशें जावंक जायना. काही निर्णय तुम्ही प्रगतीचो विशय काढलो म्हणून की आता तुम्ही 75 वर्सां आनी 100 वर्सां आसतले लागून कितें दिसता तुमकां? वॉट इज युअर विजन अबाउट गोवा? आर वी ऑन द रायट ट्रॅक? जायत चल्लां पॉलिटिक्सान. आनी डेव्हलपमेंटचेर जास्त भर दिवची पडटली आमकां. डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट, ऑलरावंड डेव्हलपमेंट, गोर गरिबांक मदत. आनी ताका लागून शिक्षणाची गरज आसा. शिक्षणाची पानपय सगळ्यां कडेन वचूंक जाय. थंय फेरफार जावंक जायना. भाशावाद जावंक जायना. हे सगळें लक्षांत घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. तुमकां सर आतां जाका आमी इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा पळय, म्हणजे फाटीं तुमी पळयलें जाल्यार अशें दिसता तुमकां की आरे आपणें हें केल्लें तें मातशें चुकलें, हाजे ऐवजी अशें करूं जाय आशिल्लें अशें दिसता तुमकां फाटीं पळयतकीच? एक गाणें आयकलेलें फ्रांसाक. सिंगर वॉज एडीथ पियाफ म्हणून एक परी. ती म्हणटाली je ne regrette rien. I do not regret anything. अरे व्हेरी गुड. नाही सर, लास्ट प्रश्न विचारता. तुमची वृत्ती, प्रवृत्ती, तुमची प्रकृती तशी न्ही, पण तरी विचारता, राजकारणांतल्यान निवृत्त जावपाचो विचार आसा? आता सामान्य मनुष्य सुद्धा राजकारणांतसून निवृत्त जावं शकना. परंतु एक्टीव राजकारणांत हांव सहसा आज नवी पिढी जी आसा तेंच्या कडेन सोडूंक जाय. आमच्या आय कॅन नाव आय वूड लायक टू कन्सल्टन्सी खूब लोक करतात तशी न्हू. आय वूड लायक टू, आय एम ए पार्टी मेंबर, आय रिमेन ए पार्टी मेंबर. कितें काम दिलें जाल्यार करपाचें. पूण आय फील दॅट नाव आय शूड लूक आफ्टर माय ओन सेल्फ, एन्जॉय वॉट आय वूड लायक टू डू. म्हाका दिसता की निवृत्ती हो एक मानसीक विचार. सरांची मानसीक आनी शारिरीक तर न्हीच, ती वृत्ती न्ही, ती प्रवृत्ती न्ही, ती प्रकृती न्ही, हांवें म्हळें तशें. सर, तुमी मुद्दम तुमचो वेळ आमकां दिलो. कांय गजाली खबर नाशिल्ल्यो त्योय तुमी सांगल्यो. आनीक परत एकदा म्हणजे ही राजकारणाची मुलाखत नाशिल्ली त्या बद्दल तुमकां कसलोच तसो प्रश्न विचारलो ना मुद्दम. पूण तुमची राजकारणाचेरूय मतां ही अतिशय म्हत्वाची आसा. ताचे खातीर परत एकदां केन्ना तरी तुमची अशीच भासाभास करची अशी इच्छा आसा. मुद्दम तुमी आयले. प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं.